नमस्कार. गुड मॉर्निंग सुमिता मॅम. गुड मॉर्निंग बिपिन सर. दर्शन गुड मॉर्निंग. दर्शनाकू सर म्हणपाकूच जाय. दर्शन सर गुड मॉर्निंग. भले तूं माझ्या वयाचो आसतलो बट यू आर मोर इनफ इंटेलिजन्स दॅन मी. हो माझो पयलो बॅच आसा. हो आमचो युनिक एचओएस लॉन्च करता पयलो बॅच. ग्रॅटिट्यूडा बद्दल आनी ह्या बॅचीन तुमी तीग जाण सुरवातीकूच जॉईन जाल्या बद्दल खूप खूप मनाक आनंदान धन्यवाद तुमकां सुरवातीकूच. हो व्हिडिओ रेकॉर्ड जातले आनी हे व्हिडिओ चॅनलाचेरूय आउट जातले, जेणे करून जर कोणाकूय कितें इम्प्लिमेंट करपाक जाय, शिकपाक जाय जाल्यार त्यो गजाली शिकपाक शकता, फायदो हेजो घेवपाक शकता. ही मेसेज बिपिन सरा खातीर, सुमिता मॅमी खातीर आनी दर्शन सरा खातीर. तुमकां आमी व्हॉट्सअप ग्रुपान ऍड केल्ले आसा. त्या ग्रुपान तुमकां थोडेशे क्वेश्चन्स येतले. त्या क्वेश्चनाचे तुमी हॉनेस्टली आन्सर दिवपाक जाय. आनी ओवरऑल सगळ्यांक जनरल मेसेज दिवप म्हटल्यार जर तुमकां व्हॉट्सअपार आमच्या वांगडा कनेक्ट जावपाक जाय जाल्यार यू कॅन कॉन्टॅक्ट ऑन दीस स्क्रीनर नंबर दिसता खबर आसा, हेजेर तुमी आमकां मेसेज करपाक शकता. आमी तुमकां ग्रुपान ऍड करतले जर तुमी आमकां आयजूच मेसेज करता जाल्यार. आयज तारीख आसा 23 रायट, सॉरी आयज तारीख आसा 24 तारखेर हो व्हिडिओ शूट जाता. हो एक्चुअली व्हिडिओ रेकॉर्ड जाता 5 अर्ली मॉर्निंग. हो व्हिडिओ आउट जातलो 6 सुमार, जेणे करून तुमी हो व्हिडिओ पळोवपाकूय शकता, मागीरूय पळोवपाक शकता आनी दीसभरान केन्नाय पळोवपाक शकता. ताका टायम लिमीट खंयसरूच ना. ह्या सेशनाची जो जो हो सेशन अटेंड करता त्यांच्या खातीर रुल्स एंड रेग्युलेशन सांगता. फर्स्ट ऑफ ऑल, जर तुमकां तुमच्या लायफान रिलेशनशीप कोणा कडेन आसूं ते जर इम्प्रूव करपाक जाय जाल्यार हो सेशन तुमच्या खातीर आसा. जर तुमकां हे इम्प्रूव करपाचें ना किंवा हेच्या बद्दल शिकपाचें ना किंवा समजून घेवपाचें ना जाल्यार हो व्हिडिओ तुमी पळोवं नाका, स्कीप करा. सेकंड, ही एक्सरसाइज कौशला खातीर फॉलो करपाक जाय अशें जर तुमी चिंतता, तकली तुमच्या आसा जाल्यार हो व्हिडिओ तुमच्या खातीर न्हू. डायरेक्टली सांगप सुद्दां म्हटल्यार सुमिता मॅम, बिपिन सर आनी दर्शन सर तुमकां क्लियर मेसेज दिवप म्हटल्यार तुमच्या खातीर स्पेशल आसा सेशन. तुमकां जर दिसता की हो व्हिडिओ कौशल सांगता म्हणून करून पळोवया जाल्यार व्हिडिओ हो तुमच्या खातीर सुद्दां न्हू. अशें जावपाक जाय की येस, आमी केन्ना म्हणटात खबर आसा की चल करून पळोवया रे, च्या पिवन पळोवया, रिजल्ट कितें येवं पळोवया, च्या पिवया आनी भूक लागला च्या पिवया सोडून दिवया. लायक डू एंड सोड. हेजो आउटकम कितें येतलो, कित्या खातीर करप, कितें कितें जातलें हितून ह्या फुडें तुमकां हांव सांगतलोच येणाऱ्या टायमार. पण हें सगळें चिंतप पयलेच दिसता आनी हें क्लियर जाल्यारूच आपूण करतलो जाल्यार ना. फक्त तकलेन इतलेंच धरा आमी म्हणटात पळय, एक कितें तरी फुडल्यान एक आपलें हें आसपाक जाय की आपूण हेच्या खातीर करता, मोटिवेशन तें आसपाक जाय. तें मोटिवेशन चिंता जस्ट की आपलें रिलेशनशीप इम्प्रूव करपाक जाय. सो ह्या व्हिडिओन तुमकां फर्स्ट ग्रॅटिट्यूडाचो इम्पॉर्टन्स सांगतलो. सेकंड सांगतलो हांव एक्सपिरियन्स आनी इम्पॉर्टन्स कित्या खातीर आसा, हे कित्या खातीर करपाक जाय, हे थोडेशे गजाली क्लियर करतलो. हे करतकूच कितें कितें जाता हेजेर आमी उलोवपाचें आसा आनी थोडेशे एक्सरसाइज आसा ते फॉलो करपाक जाय. फक्त व्हिडिओ पळयलो आनी सोडलो जाल्यार कांयच उपयोगाचो ना. जर तुमी एक्सरसाइज दिल्ली करतले जाल्यार हो व्हिडिओ तुमच्या खातीर आसा. आनी एक्सरसाइज ही दीसभर घेवन बसपाक जाय म्हणून गरज ना. सिंपल तुमकां सांगता, 1 मिनिट. तुमच्या कडेन असलो एक नोटबूक आसपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल क्लासमेटाचो बूक येता पळय, आय एम नॉट अ प्रमोटिंग बट तुमकां सांगता, हेजी रेट 10 रुपया. एक नोटबूक आसपाक जाय, एक पेन किंवा पेन्सिल ही कितें तुमच्या कडेन आसपाक जाय. हे एक कॅरी करपाक जाय तुमी. तेजें कितें करप हें तुमकां सांगता आनी कशें कितें करप हें सांगता. हें पयलीं तुमकां सांगलात प्रमाणें हेजो मिनींग कितें, ग्रॅटिट्यूड आमी कित्याक करपाक जाय. सिंपल शब्दान सांगप म्हटल्यार म्हाका तुमी सांगा, आमी लायफान म्हाजी एज 25 आसा. हांव जल्माक येयल्ल्या पासून आतां 25 वर्सान म्हाज्या ह्या दोळ्यांनी हांवें खुबशे गजाली पळयल्ले आसात, बरोबर. आनी हे पळयल्या हेका लागून केन्ना थँक्यू म्हटलां आमी ना म्हणूंक आमी केन्ना थँक्यू. थँक्यू कित्याक म्हणपाक जाय, जस्ट थिंक ऑन दॅट. जस्ट तुमी दोळे बंद करा दाखयता, क्लोज युअर आयज. आतां तुमकां एक एक्सरसाइज सांगता ती जस्ट फील इट. टायट बसा, स्ट्रेट बसा. जस्ट तुमी चिंता की तुमी व्हडल्या बंगल्यान आसा. तो बंगलो फूल भांगराचो, चारूय वटेन ताका भांगर लागला. तुमची ड्रिम्स खरें ते फुडल्यान आसा आनी त्या बंगल्यान तुमी एकटेच आसा. बंगल्या भायरूय कोण ना, कोणूच तुमकां दिसना. जाल्यार तुमी वॉट यू वील फॉलो दॅट. तुमकां कोणाक तरी दाखोवपा खातीर जाय न्ही, तुमकां कोणाक तरी कितें तरी शेअर करपा खातीर तुमच्या गजाली कोण तरी तुमच्या वांगडा जाय न्ही.
कळ्ळें तुमकां, हेका लागून थँक्यू म्हणपाक जाय. आनी आमचो जो पयलोच चॅप्टर आसा रिलेशनशीप, मेजर वर्कआउट करपाचें आसा फूल 15 दीस. आतां तुमकां कळ्ळें आसतलें की रिलेशनशीप कित्याक इम्पॉर्टंट तें. बेजीक आयडिया दिली हांवें तुमकां, बेजीक कॉन्सेप्ट दिलो. दोळ्याचेर तुमकां हांव सांगतालो पळय, ते सांगतालो बिकॉज ऑफ आमकां आमी कितलेशेच गजाली पळयल्ले आसा. जस्ट एक स्मायलीन चिंता, कोणाक दोळे ना ते गजाली कशे ते आयुश्य काय काडटा आसतले काय म्हणून. जस्ट दोळे बंद करून आमी 10 मिनटां चलपाक शकता, 10 मिनटां दोळे बंद करून उगी बसपाक शकता ना. पण जेंका दोळे ना ते आयुश्यभर दोळे बंद करून सगळीं कामां करतात. सो आमी कितले ग्रेटफूल आसपाक जाय, बरोबर न्ही. सो हो भाग जालो इम्पॉर्टन्स ऑफ ग्रेटफुलनेस कित्या खातीर तो. सेकंड, म्हाजो एक्सपिरियन्स तुमकां सांगता. बिफोर 18 किंवा बिफोर 19 म्हाका वर्सां जावच्या पयलीं अशें दिसतालें की म्हाजे कडेन हें आसपाक जाय, म्हाजो येदो नेटवर्क आसपाक जाय, तेदो नेटवर्क आसपाक जाय, अशें दिसतालें म्हाका सहज. आनी ह्या तेका केन्ना हांवें व्हॅल्यूच दिली ना. म्हटल्यार आसा न्हू, पळोवया, आसा आसा अशें जातालें. पण एवरी टायम की वोच मनीस म्हाका पर्टिक्युलर जाय, वोच जाय वोच जाय हें आसता पळय, की हांव हेज्या खातीर इतलें करता, तो म्हाज्या खातीर इतलें कित्याक करना, हें आसता पळय आमचें. हांव हेका दाखोवपा खातीर सगळें करतलो. अशें खूब गजाली घडत वयताल्यो. पूण खऱ्यांनीच एक्चुली आमचेर मोग करता पळय त्या खातीर आमी पयस जायत वयताले. आनी हांव सहज जालें की जेका आमी व्हॅल्यू दिता, जेका हांव व्हॅल्यू दितालो तो म्हाका व्हॅल्यू दिनालो. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी गर्ल, पर्टिक्युलर मनशा बद्दल. म्हटलें कित्या खातीर हें करता, कित्या खातीर करता. सहज करता 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 जेन्ना तो पयस जालो आमच्या कडल्यान तेन्ना कळ्ळें की म्हाका खुबशे त्रासूय जाले. की म्हटलें अरे कोण व्हॅल्यू दितालो तेका आमी व्हॅल्यूच केन्ना दिली ना, तेज्या आमी ग्रेटफुलनेस केन्ना केलीच ना. सो आमी पयल्या चॅप्टरान कितें करतात खबर आसा. ओवरऑल हेज्या फुडलें तुमकां सांगप म्हटल्यार की जेन्नाच्यान म्हाजे लागचीं मनशां आसात पळय तेंकां हांव जेन्ना ग्रेटफुलनेस जावपाक लागलो, दिवपाक लागलो भितुरल्यान, तेन्नाच्यान लायफान चेंजीस येवपाक लागले. आनी चिंतूंक नासलेलीं अशीं मनशां लायफान येयलीं जेणे नेक्स्ट लेवल येयलें. सो ग्रेटिट्यूड आमकां हांगासून थंय व्हरता. फुडें कितें सांगता आमकां ग्रेटिट्यूडनास, हो जालो एक्सपिरियन्स, हो जालो तो इम्पॉर्टन्स. वाय करतूय कितें मेळटा आमकां, आमचो मायंड स्टेबल जाता, प्रेजंट मुमेंटान येता. की हो सुद्दां मनीस आमच्या लायफान आसपाक जाय, तेका आमी ग्रेटफुलनेस आसपाक जाय. आनी जेन्ना तुमी पर्टिक्युलर एका मनशा खातीर ग्रेटफुलनेस आसतले तेन्ना ऑटोमॅटीक गेट ओपन जाता आनी तुमच्या लायफान अशीं लोकां येता तुमी चिंतूंक नासतले की त्या मनशा वांगडा आपली बॉन्डिंग इतली आसपाक जाय आसली म्हणून. तो तुमच्या वांगडा इतली बॉन्डिंग करीत वयता. इट्स लायक अ गिव एंड टेक. नेवर इट्स हॅपन की टेक एंड गिव. तूं म्हाका रिस्पेक्ट दिल्यारूच हांव तुका रिस्पेक्ट दितलो, अशें केन्ना जायना एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार. सो ओवरऑल सांगप म्हटल्यार की जितले आमी दितले पळय तितले येतले. हांगासर एक एक्सपेक्टेशन आसपाक जायना की हांवें पर्टिक्युलर फॉर एग्जांपल हांव जर बिपीन सराक रिस्पेक्ट दिता, हांव खूब रिस्पेक्ट दिता जाल्यार हांव बिपीन सरूच रिस्पेक्ट दितलो अशें ना. मे बी अशें जावपाक शकता की तो म्हाका नेग्लेक्ट करता, मे बी तो म्हाका बरोय करना. आय एम जस्ट गिवींग एक्झाम्पल बिपीन सर, नाल्यार आनी कोणाचें एक्झाम्पल दिवपाक मातशें फाटीं फुडें न्ही. फॉर एग्जांपल आमी दर्शनाक घेवया. दर्शन जर हांव तुका खूब रिस्पेक्ट दिता आनी जर तूं म्हाका रिस्पेक्ट दिना आनी हांव चिंतता की म्हाका दर्शनान रिस्पेक्ट दिवपाक जाय, जाल्यार आमी खंय तरी नेग्लेक्ट करीत वयता गजाली. तूं तेका दी, तुका कोण तरी असो रिस्पेक्ट दितलो की तूं दर्शनाक दिना तेच्याकून डबल दितलो तुका. पूण तुजें तें लक्ष आसपाक जाय. तकलेन कितें बसलेलें आसता की हांव दिता हेका जाल्यार हिणीच म्हाका दिवपाक जाय. तें बरें टॉक आसतलें, कितें आसतलें. सो फर्स्ट हेका आमी कितें करता खबर आसा की वी आर जस्ट थँकफूल फॉर जे आमच्या आजूबाजूक लोक आसात पळय तेंकां आमी थँकफूल जातले. फर्स्ट स्टेप कितें आसा खबर आहा, तुमी हो बूक ओपन करपाक जाय. आयची जी एक्सरसाइज आसा ती तुमकां 10 ग्रेटिट्यूड बरोवपाक जाय त्या मनशा बद्दल. कशी बरोवप हें तुमकां सिंपल सांगता. फॉर एग्जांपल थँक यू टू द दर्शन. वाय? बिकॉज घालपाचें. हांव हांगा क्लियर कट स्क्रीनर घालपाक लायतलो. जस्ट टेक अ नोट की आमकां स्क्रीनर घालपाक जाय की फॉर एग्जांपल थँक यू दर्शन बिकॉज तिने म्हाका उदक दिलें. बारीक बारीक गजाली आसा कित्या खातीर, बिकॉज हें मेन्शन करपाक जाय. आनी एग्जांपल दिवप म्हटल्यार थँक यू दर्शन बिकॉज ही इज वॉचिंग माय व्हिडिओ, ही इज लर्निंग फ्रॉम मी, थँक यू सो मच अशें बरोवपाक जाय. अशें फक्त आयज आमकां 10 ग्रेटिट्यूड बरोवपाक जाय. आनी 10 ग्रेटिट्यूड बरयलें काय ना की 10य वाचपाक जाय, काळजार हात दवरपाक जाय. थँक यू सो मच, थँक यू सो मच, थँक यू सो मच. इतलेंच आयज आमकां करपाक जाय.
ओके. बिपिन सर, दर्शन सर आणि सुमिता मॅम, तुमचो हो डेटा आनी तुमी हेजेर फाटीं फुडें कितें करतले आनी कितें करप हें तुमकां वॉट्सॅपार फॉलो सांगलें वयतलें वॉट्सॅप ग्रुपाचेर. ते तुमी आमकां थंयसरूच तुमकां सगळे अपडेट दिवपाक जाय. आनी बाकीच्यांनी फक्त हे जर व्हिडिओ पळयता जाल्यार फक्त तितलेंच करपाक जाय. जितले तुमी करतले पर्टिक्युलर मनशा बद्दल ज्याच्या वांगडा तुमकां रिलेशन बिल्ड करपाक जाय, स्ट्रॉंग करपाक जाय, तेज्या वांगडा बारीक बारीक गजाली तुमचे आसतले, तेज्या खातीर ताका ग्रेटफुलनेस दिवपाक जाय. आनी जर तुमचें अशें आसा फॉर एग्जाम्पल आनी तुमकां फुडें व्हरप म्हटल्यार आयच्या हितून तुमकां कळना की पर्टिक्युलर फॉर एग्जाम्पल तुमकां दिसता की आपल्या भावाक ग्रेटिट्यूड दिवपाक जाय, पण तो कळना की कितें म्हणून दिवं ग्रेटिट्यूड, ते बद्दल सुचत ना आमकां, पण दिवपाकूच जाय. जाल्यार कितें करप खबर आहा फक्त आय लव्ह यू सो मच द वे यू आर, हो मंत्र चांट करीत रावा. तेजो फेस दोळ्या मुखार हाडा आनी फोटो दोळ्या मुखार हाडा आनी ऑटोमॅटीक तेज्या बद्दल तुमी कितें कितें केल्लें आहा पळय तुमकां दोळ्या मुखार दिसत रावतलें. आयज फक्त पर्टिक्युलर खंयच्या एका मनशा बद्दल तुमी घेया आनी तेज्या बद्दल फक्त धा ग्रेटिट्यूड बरया. ओके, आयज इतलेंच करपाक जाय. आनी हॉनेस्टली तुमी जर करता हे गजाली जाल्यार हे तुमी फुडले एपिसोड जे आहा ते फॉलो करपाक जाय. कारण जर तुमी एक खंयचो दीस जर तुमी पिड्ड्यार केलो किंवा मिस आउट केलो जाल्यार तुमकां डे वानासून परत स्टार्ट करचें पडटलें. आनी परत एकदां सांगता, हे व्हिडिओ सगळ्यां खातीर न्हू जेंकां आपल्या रिलेशनशिपान कितें तरी वेगळें करपाक जाय, कितें तरी वेगळें ग्रो करपाक जाय, जाल्यार तेंच्या खातीर हे व्हिडिओज आसात. तेंच्यांनी हे व्हिडिओज पळोवचे. आयच्या खातीर इतलीच एक्सरसाइज. फाल्यां सेम टायमार दुसरे डेट तूं कितें करप हें तुमकां सांगलें वयतलें. आनी ही एक्सरसाइज सांगला की तुमी खंयसरूय वचून फॉलो करपाक शकता, खंयसरूय तुमी करपाक शकता, खंयच्या टायमार करपाक शकता. फक्त थँक्यू तुमकां म्हणपाक जाय पर्टिक्युलर एकाच मनशा खातीर. तो मनीस कोणीय आसपाक शकता. ओके, आनी इतलेंच रिक्वेस्ट करतलो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट म्हणून तुमी तुमच्या लागचो कोण तरी आहा जाल्यार घेया, जाल्यार एक तुमकां रिजल्ट बरो पैकी मेळटलो. तेच्या वांगडा तुमकां रिलेशन बरें करपाक जाय त्या मनशा वांगडा घेया. नाजाल्यार फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खानाक, अमिताभ बच्चनाक बीन घेवं शकता. तेजो रिजल्ट तुमकां येतलो, पण ती फुडल्या गजाली आसा. आयज आमी फक्त कोण लागच्या तेंच्या वांगडा करया हे गजाली. थँक्यू सो मच बिपिन सर, सुमिता मॅम आनी दर्शन सर. तुमकां अपडेट जी कितें आहा ती वॉट्सॅप ग्रुपार मेळटली. आयच्या खातीर इतलेच एक्टिविटीज आशिल्ली. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. धन्यवाद.